आमी पळयलें की 2 दुकानां ह्या जाल्यार हांवें तांकां एश्युअर केलां की गव्हर्मेंटा थ्रू नाजाल्यार म्हजे कडल्यान पर्सनली हांव तांकां कितें ना कितें हेल्प करतलो तांचो परत एकदां संवसार बसोवपा खातीर. पूण ह्या सगळ्या मार्केटवाल्यां कडेन तांचे प्रेजिडेंटा कडेन हांव उलयलां की जाता इतले तुमी खंय तरी फायर हायड्रंट्स धाकटे तरी शॉपांनी दवरचे, एक वॉचमॅन तुमी एक सेक्युरिटी खातीर दवरचो आनी तेय बी एग्री आसा की येदे व्हडलो मार्केट जेन्ना आसा तेन्ना एक वॉचमॅन आसप खूब गरजेचें आसा. आनी जाता तितले बेगीन हांवूय चीफ ऑफिसरा कडेन उलोवन ह्या मार्केटा खातीर एक कितें तरी अशी एक येवजण जेणे करून कितेंय फाल्यां अपघात जालो नाजाल्यार कितेंय हानी जावपाक अशी जायना ताच्या खातीर जाता तितले मेजर्स घेवन तांकां सेफ्टी दिवपाचो प्रयत्न करतलो. 3:40 आमकां कॉल येयल्ले पणजे आमचे फायर कंट्रोल रुमाच्यान की शॉपांक उजो पेट्टा. इमिजिएटली आमी हांगा पावले संडे मार्केटान 3 शॉपाक उजो पेट्टलो. आमी पावले उपरांत स्टार्ट केलें फायर फायटींग आनी इमिजिएटली आमी दुसरी गाडी आपयली आनी कुशीकचे सगळे एडजस्टन आमी शॉप वाचयले. कितल्यांक सुमार एक्सिडेंट जालो सगळें? हे एक्चुअली असो इन्सिडेंट जालो म्हाका दिसता 12च्यान स्टार्ट जालो आसतलो पूण इन्फॉर्मेशन आमकां 3:40 कळयला. अशें ते कडेन कांय नासलें फायराची एनओसी जाय पडटा. फायराची एनओसी ते ल्हान शॉप म्हणून एज पर द गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन तेंच्यांनी कोणाची एनओसी ना. एटलिस्ट तेंच्यांनी एक तरी एक्सटिंग्विशर तरी दवरचो. सकाळी 7 एक्झॅक्ट 4 म्हाका फोन येयलो की हांगा संडे मार्केटान उजो लागला म्हणून. हांवें टायम वेस्ट करून सोमतो हांव गाडी घेवन येयलो आनी चॅक केलें जाल्यार तो ऑलमोस्ट 2 शॉपां जाल्यार काबार जाल्ले कमीत कमी 25-30 लाखाचो लॉस जाले आसा. लो मोडे हांगा रडटा कमीत कमी 30 लाखाचे वयर माल जालो आसतलो. तरी एक शॉप उरलें आमी सगळे येवन मेळोन सगळ्या लोकांनी मेळोन मागीर तो भोव माल काडलो.